लोहिया मैदानावेले गोंयच्या आवाजाचे सभे फाटल्यान चर्चीचे कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस आसा म्हूण सगळ्यांक खबर आसा. चर्चीन कन्वर्ट केल्ल्यो जमनी सभेत कित्याक एक्सपोज जाल्यो ना म्हूण बीजेपीचो प्रश्न. कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस आनी पीस म्हणून जी संघटना जी ह्या पयरच्या सभेच्या फाटल्यान आशिल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. चर्च सारक्या संघटनांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर एरिया म्हणजे जवळपास 5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया ही कन्वर्जना खातीर घालपाचो तांणी प्रस्ताव दिल्लो. हातूंत भितरली जवळपास 1,30,000 जवळपास म्हणटा 1,30,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ही कन्वर्ट जाल्ली आसा आनी जवळपास 3,37,000 सुमार एरिया जी आसा ही कन्वर्ट जावपाक पावली ना. कन्वर्जनाचो हो जो प्रयत्न हो जो जावपाक पावलो ना ताका लागून प्रेशरायज करपाची तर ही टॅक्नीक न्हय न्ही. कोणाचे 10,000चे कन्वर्जन कोणाचे 5,000चे कन्वर्जन जेन्ना थंय एक्सपोज म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना तातूंत भितर 5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया कशी कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न जालो हेंय बी तितल्याच उक्तेपणान दाखोवपाची गरज आशिल्ली. पक्ष म्हणून आमी सांगपाक सोदतात की हे सगळे आरोप धादांत फटींग आनी खोटे अशे आरोप आसात. खास करून भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांक तांचे डिफेमेशन करपाक आनी त्याच प्रकारची तांचे इमेज टार्निशिंगाच्या उद्देशान तांची नांवां ही थंय घेतली गेल्ली आसात. जर इल्लिगल आनी जर चुकीची खंयचीय गजाल जर कोणें केल्ली आसा जाल्यार ताजें डॉक्युमेंटरी एविडन्स दाखोवन ताजे सयत आरोप करपाची गरज आसा. आरोप करतल्यांनी टीसीपीचे 5 वांगड्यांचे चवकशी समितीक मेळचे. हांव मागतां की गोंयचो आवाज जी संस्था जाणी एलिगेशनां केलें दुसऱ्यांनी जी संस्थेचेर एलिगेशन हें आनी सगळ्यांनी हे कमिटीक मेळचें. हें मेळपाक जर फॅसिलिटेट करपाक जाय जाल्यार सरकार तेंय करपाक तयार आहा. आरोप करतल्यांनी 48 वरां भितर माफी मागची नाजाल्यार एक्शन घेता म्हूण कुट्टाळचे आमदार एलिना उलयल्या. I demand public apology from Goincho Avaz for its malicious intention to malign my reputation and failing to do this within the next 48 hours, I will be forced to take action. चर्चीचे जमीन कन्वर्जनाचेर विचारल्यार गोंयचो आवाज म्हणटा चर्चीनूच खंय आयज मेरेन गोंयचें पर्यावरण साल्वार केलां. चर्चीचे लँड कन्वर्जन आसल्यार डिटेल्स गोंयचो आवाज खंय तपासून पळयतलो. Till today, the church is the only institution I think in Goa which seems to be bothered about Goans and Goa's environment and future generation. I don't see any other institution in Goa which is willing to fight and to sacrifice for protecting the interests of future generations. Okay. If you see the history of Goa last so many decades, it is only the church which has been there. If not for the church, I think Goa would have been a Noida or Gurgaon long back. जसे तुम्ही आमदारांचे बी चेक केले पळय न्हू ड्राफ्ट प्लॅनाकडे ह्यो चर्चीच्यो जे डिटेल्स दिले तुम्ही करून बी पळयल्या खरेंच तशें आसा काय म्हणून खरेंच तेंच्यांनी सेटलमेंट बी डिमांड केला. We will definitely review everything. Okay. We will review all information that we receive. Along with politician तुम्ही चर्चीचे जे डिटेल्स दिले ते क्रॉस चेक करतले म्हणटा. Of course, now we have information, we'll check it. But we will definitely check it. But we also know that church has got so many schools, colleges, institutions. It may be that these are related to that. We will check. We are not going to discriminate in any way. We will check everything. Our studies are all continuing. टीसीपी मंत्री विजयाचेय नाव एक्सपोजेत आसा. ताणें पयलीं मंत्रीपद सोडचें. इन्क्वायरी चलता तो मेरेन खंय प्रादेशीक आराखडो स्थगीत दवरचो. पयली गजाल म्हणल्यार विजय स्वता ताची जमनी इन्वॉल्व आसा. So he should resign before appointing any inquiry or anything. So inquiry करता म्हणटकीर ताका एक
accept zala ki there may be problems in the regional plan. At least he is accepting this. If that is the case, then there has to be a stay. There has to be a stay on applicability of RP 2021. म्हणल्यार RP 2021 सेटलमेंटा बेसिसाचेर इंडस्ट्रियल झोना बेसिसाचेर परमिशन एक सुद्धा दिवपा जायना. Architects and engineers are part of the real estate lobby. Their livelihood depends on this real estate project. Architects and engineers are anyway vested interest, so they cannot be on the committee at all. The committee should be made up of people who love the environment. आमचे direct हे आसा की any inquiry first should be about who notified this RP on 28th March and on what basis, without checking the objections. गोयचो आवाज संस्थेक TCPचे चौकशी समितीचेर विश्वास ना. They will definitely say everything is fine, की तांकां फायदो आसा म्हण. Whereas if this committee had some social scientists, some environmentalists, it would have some semblance, but there is nothing in it. We want to submit that all those objections which are there and all illegalities which are coming have to be inquired, and if by operationalizing this regional plan on 28th March, if anybody takes advantage, whether ministers, MLAs or builders or any land sharks tries to take advantage ki it is operationalized, we will file criminal cases. So you're not bothered about the defamation cases and the legal notices? Not at all, not at all. We welcome it and we will have a second exposure immediately after that. Bureau Report, Prudent.